मडगाव मार्केटाची शेड दुरुस्ती कामा खातीर मोडल्या, पत्रे काढल्यात। दुकानदारांनी काम पुराय जावचे म्हूण सहकार्य करून आपली दुकानां बंदूय दवरल्यात, मात पत्रे काढून अशेच मार्केटांत दवरल्यात, कामूय चालू ना। मात लोकांक बेठीच दुकानां बंद दवरची पडल्यात। हातून संबंधितांनी बेगीनूच लक्ष घालून हे काम पुराय करून घेवचे म्हूण मार्केटांतल्या दुकानकारांची मागणी आसा। आरडी स्क्वेअर ब्युरो रिपोर्ट। एक सांगपा म्हटल्यार पयलीं सुरवात करतना आमकां सांगता आमकां प्रोग्रेस जाय। प्रोग्रेस कसो जाय आमकां की कमीत कमी वेळान हें काम कंप्लीट करपाची अपेक्षा आशिल्ली आमगेली। आज जाल्यार तुका लास्ट फाटल्या मंगळारा तेंच्यांनी शेड काडपाक प्रॉमिस केली, अजून 100% काडूं ना शेड। ओके, हाडले आनी सामान पळय कशें पत्रे उडयल्या, थोडे ते सायडीन उडयले तेंच्यांनी। सो आनी कोणा थोडे अशें हाडून उडयले आनी पॅसेज क्लियर केलें लोकांक लागून तो। आनी आज कितले दीस जाले पळयल्यार कांयच करूं ना, फक्त डिसमेंटल केला आनी उडयला आनी खोणकुलां मारल्या उडयला। तेंका हार्डली 2 जाण काय 3 जाण येता। आमची अपेक्षा कितें आशिल्ली की हे काम आसा पळय वार फुटिंगाचेर करपाचें, लोकांक कमीत कमी त्रास जावन आज ते सांगता 20 दीस आमी दुकानां बंद दवरतले। 20 न्ही 30 दीस काम दुकानां बंद दवरता। पूण प्रश्न कसो आसा, तुमी बंद दुकानां दवरल्या आनी तुमी कोणूच काम करपाक मनीसच ना, तशें जावपाक शकना तें। तुम्ही वार फुटिंगाचेर काम जावपाक जाय। समज एक 7ची शिफ्ट घेया सकाळी आनी सांजचे 7 पासून काम करा, ते बी मॅन पावर वाडोवपाक जाय। आमी रिक्वेस्ट केलो, आमगेलो ट्रेजरर आसा दिगंबर सावळ, तो तेंच्या लिटरली तेंच्या फाटल्यान पडिल्लो आसा, डेली येवन इन्स्पेक्शन करता, तेंचे कडेन उलयता, पूण कॉन्ट्रॅक्टर कोण आसा तो रिस्पॉन्सूच दिना। तशें जावपाक जायना। हे काम आतां पळय आमगेले सगळे दुकानां ल्हान दुकानां आज जोडपाचे आज खावपाचे हे लोक दुकानां बंद करून घरा कडेन बसल्यात, डेली येतात पळयतात, काम करपी हांगा कोण ना। तशें जावंक शकना। पूण हांव आमगेले माननीय बांदकाम मंत्री मडगांवचे आमचे लाडके आमदार दिगंबर कामत हांकां हांव रिक्वेस्ट करता की तेणी हातूंत पडपाचें आनी जे म्युन्सिपालिटी स्टाफ जे कोण आसा, कोण तरी तेणी नांव सांगिल्लें आमकां पैंगीणकर म्हणून आनी PWचे, तांकां तेंच्यांनी इंटिमेशन दिवपाचें की हें काम बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी सुरू करपाचें आनी काबार करपाचें। अशें तुका अर्दकुटें काम उडोवन खंयच वचपाचें ना। शॉपकिपरांनी सपोर्ट केला न्ही बाबा, काम जेन्ना चालू आसा तेन्ना आपूण बंद दवरता म्हणून। जेन्ना काम चालू आसा तेन्ना बंद दवरपाक अशें काय आमकां प्रॉब्लेम ना, पण कामूच जेन्ना जायना तेन्ना वायट दिसता न्ही बाबा, बंद दवरला शॉप, पण कांयच हें जावन येना न्ही। तरी लॉजिकल जाय न्ही तुका, लेबर वाडोवपाक जाय न्ही। वार वाडपाक जाय टोटल 8 आठवड्याचें काम हे। आतां तुमी 20 दीस बंद करया म्हणटा, 20 दीस बंद न्ही, म्हयनो बंद करपा आता, पूण कामूच करपी कोण तरी जाय न्ही हांगासर। आतां तुमी पळया, आतां कांयच काम चालू ना। आतां 11 जाली आनी तांकां एक सुद्दां स्टाफ हांगासर दिश्टी पडना, कांयच कितें काम चालू ना, फक्त अर्दकटे उडयले आनी ऑल द लेबर्स आर डिसअपियर। आमी क्वेश्चन करपाक शकता दिगंबराक बाबा आमच्या सावळाक, आनी सावळाक तो बावडो येता परत डेली परत सकाळी त्रास घालता, पण 8 येयला, ताका तेणी कांय एफर्ट म्हणना। इतलो दिला आपलो, पूण ताका कॉन्ट्रॅक्टर त्याचो फोन सुद्दां घेना खंय। आतां सकाळी सांगून आपलोच फोन घेना जाल्यार आमी कितें करपाचें काय म्हणून। थोडी बंद दवरली म्हणून बाजारान लोक येना, लोकांक चलपाकूच मेळना, हांगा येवपाक मेळना। मेन गेट आमची ही पेडा कडली तीच बंद आसा, लोक बंद म्हणटा आनी वयता। लॉकडावनान आमकां इतले त्रास जाल्ले ते आमी कशें तरी आतां सर्वाय जाताले, आतां वयर सरताले आनी परत हे आतां आमचेर दुसरें लॉकडावन थोपलेल्या भशेन जाला। म्हाजें दुकान चालू आसा तो प्रश्न ना, म्हाजें केन्ना तरी बंद जातलें, पूण ह्या लोकांची परिस्थिती पळयता आनी हांव आख्ख्या बाजारांतूच लोक येना। तुमी एक पासय मारा बाजारान, लोक कोण दिसती पळय, लोकूच येना बाजारान। अशें जाता तुका। काल कोणा तरी मातसो थंय पत्रो लागलो खंय, ताका काडले फार्मासीन जाल्यार ताका लायले आमी, म्हणून मागीर पत्र काडले आनी अशें हाडून उडयले आमी। हे काम कॉन्ट्रॅक्टराचें, तुमी डिसमेंटल करा न्ही, पॅसेज क्लियर करा, लिफ्ट दवरा, कोणकुलां मारल्या गेल्या, लोक वयता, कोणालो पांय मुरगळटा, जायना तशें जायना न्ही।